सडये शिवोले शेनवार राती कडेन एक अजापीत करपी प्रकार घडलो। ह्या वाठारांत भाड्याचे कुडींत रावपी कांय कामगारांनी थळावो नागरीक राजेश मोरजकाराची एक गाय आनी एक वासरू मारले। ह्यो गायी लुकसाण करता वा हेर कारणाक लागून न्ही जाल्यार खावपा खातीर मारिल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकाराक लागून चाळविल्ल्या थळाव्या लोकांनी ह्या कामगारांक बरेच शेपलावन काडले आनी उपरांत पुलिशेच्या सुवाधीन केले। राजेश मोरजकारान गायक आनी वासरांक शेतान बांदून दवरिल्ली। राती कडेन कोण ना तें पळोवन ह्या कामगारांनी डाव साधलो। शेतान बांदिल्ले गायक आनी वासराक सोडून दुसरे कडेन व्हेले आनी तांचो जीव घेतलो। मांस खावपा खातीरूच गोरवांक मारून उडयल्ल्याची कबुली तांणी दिल्या। काल आमकां एक फोन येयलो आमच्या थंयच्यान, जेन्ना ते सकाळी फुडें कुत्र्याक घेवन भोंवंक गेल्ले तेन्ना तांकां गायीचे कुडके दिसले, जे सारके चॉपरान ताका गळो घातलेलो, पांय उडयले थंय आनी मांस तेच्या अर्दे घेवन गेलो। हो फोन म्हाका येयलो तेन्ना हांवें मागीर पियाक फोन मारलो। पियान सांगलें म्हाका कोणाची गाय ती फायंड आवट जाता जाल्यार पळय आनी ताका कंप्लेन घालपाक लागली। म्हणून आमी पयलीं हांगा गांवांतले आमच्या हांकां विचारलें की कोणाची गाय ती, अशी फायंड आवट करता म्हणून ती राजेश मोरजकाराची ही राजेश मोरजकार हेची गाय म्हणून ती आमकां कळ्ळी। पण आमी ही एक्शन कित्याक घेतली? आयज तेंच्यांनी एक गायीक मारले, फाल्यां आनीक कोणाकय मारूं शकता। तेंचे अशेंच फुडें सरतली न्हू ती, म्हणून हेचेर कितें तरी एक्शन सारकें जावपाक जाय। इतलें हांव पुलिसां कडेन मागता, कोणाचीच ह्या करूं नाका। भुरग्यांक खातीर सुद्दां तेंची हरकत, ते आतां मारल्यो सुद्दां ते म्हणटा बाय मिस्टेक मारले, बाय मिस्टेक वयल्यान आसता ते। आनी दुसरे ते एक म्हणटा ते वशाला दिला म्हणटा आनी दुसरे म्हणटा ते सालिगांव दिला। एकदां नांव सांगतात, एकदां नांव म्हणटात। पूण हांव काय एक म्हणटा तरी एक्झॅक्टली सांगू शकता तेंच्यांनी कोणाक तरी हाडलो, कारण तो एक चॉपर सुद्दां येदो व्हडलो आसलो। व्हिडिओचेर आमी पळय CCTV कॅमेराचेर काडला, पुलीस स्टेशनार दिल्ले आसा तेंचेर दिसता। गाय हेची गाय सकयल बांदलेली, त्याच्या वांगडा वासरू मारले खंय, वासरू मारला, वासरू नाच खंय आनी गाय खंय मारल्या। आमी आमचे गो माताक ते हात लायले पळय, आमी उगी रावचे ना। आमी आतां हे दोग जाण आनी ताका आमी सरेंडर केला पुलिसा कडेन। पुलिसाचे अशें कार्य पुलिसांनी फाल्यां करपाचें, की तांकां सोडप ना। जी पळय सेक्शनां लागतली सेक्शनां ताका लावपाची। तुमचो कंप्लेनर फाल्यां वयतलो ताका मेळटलो, पुलिशेन वचून कितें आतां मेळटलो। आमी कसले ध्येय घेतले आमी मागता की म्हापसा पुलीस स्टेशन PI कडेन मागता, जाका आमकां बार्देस तालुका SP लागता। आणि ते मास्क कोण घेऊन गेला पळय तांच्यांनी मास्क कोणाक दिला, कापून मारलो। CCTV फुटेज आहा सगळी। कोणाकूच सोडप ना। हो सगळो प्रकार समाजीक द्वेष निर्माण करपी आसा। गोरवां मारपा खातीर गोंयांत कत्तलखाने आसात, जाणटी जाल्ली गोरवांच परवानगी घेवन हांगासर मारतात। पूण शिवोले घडिल्लो प्रकार कायद्याक आव्हान दिवपी आसा। बांदून दवरिल्ली लोकांची गोरवां फारावन व्हरून ती मारप योग्य न्हू। देखून पुलिशेन अशे तरेचे प्रकार घडचे न्हू हाची जतनाय घेवपाक जाय। गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा सोटीकर।